आज TCP डिमांडाचेर TCPचेर आज तुमकां ऑपोजिशन उलयतले तुमचो इश्यू सॉल्व जालो काय म्हणटा तुमच्या मतदारसंघात आमच्या मतदारसंघाचो काल आमी विश्वहिताक मेळिल्ले आसा. विश्वहितान एश्युरन्स दिला योग्य ते आपण करून घेता म्हणून प्रोसिजर चालू करतले. द प्रोजेक्ट विल नॉट कम अप टिल द टाइम दिस इश्यू इज क्लियर. So there is a shortage of the LPG. So how much impact will be on the tourist? It's a very serious issue. It's a war issue. It is not a Goa-centric issue. Ministry of Petroleum and Natural Gas has already issued a order on 5th of March saying that LPG cylinders should be given only for domestic consumers and not for industries. Last 2 दीस TTAG बाकीचे सगळे जे रिलेटेड इंडस्ट्री आसा रेस्टॉरंट बाकीचे have been talking about this particular issue. The same issue has been taken up with the Chief Minister. CM also is aware about the whole issue. ह्यो विषय सेंट्रल जाल्ल्या खातीर we will have to position ourselves. मुख्यमंत्री तेच सांगला we will have to position ourselves की गोवा being a tourism state, economy and employment is dependent. आणि थोडी प्रायोरिटी और कशी आमकां वाटचाल तातूंत करूंक मेळटा कित्याक एक वाटेन सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑल्सो न्यूज कळ्ळ्या प्रमाणे दे आर ट्रायंग टू सी हाव दे कॅन इन्क्रीज द प्रोडक्शन और गेट मोर इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिलिंडर्स. तातूंत आमकां आमच्या गोंयाच्या इकॉनॉमी आनी एम्प्लॉयमेंटा दृश्टिकोनांतल्यान टुरिजम इम्पॉर्टंट आशिल्ल्यान हाव वी कॅन रिजॉल्व द इश्यू इज वॉट वी नीड टू सी. इट्स अ सिरियस कन्सर्न. आनी तांणी एक वाटेन डॉमेस्टीक सुद्दां 21 दिसाचे 25 दीस केले. सो सगळ्या गोंयकारांनी समजून म्हणजे वर्ल्ड लायफ सिट्युएशनान आमी आमचे जे कॉमोडिटीज आसा एसेन्शियल कॉमोडिटीज ते सांबाळून वापरूंक जाय, सेव करपाक जाय. एट द सेम टायम एक्झॉस्ट रिसोर्स न जाता वी हॅव टू सी द प्लॅन अहेड टू एन्श्योर दॅट गोवा गोज थ्रू दीस फेज. If the war gets over, we are positive about it. If not, then we need to have a plan in place. मुख्यमंत्री म्हाका चड करून दिसता आज मिटींग मागयतलो टू डिस्कस ऑन दिस इश्यू विथ द स्टेक होल्डर्स. काल ताजे कडेन उलयल्या बेस्ड ऑन वीच आय थिंक वी विल टेक इट अप विथ द सेंटर. बिंग अ टुरिजम डेस्टिनेशन वी नीड सम सपोर्ट एडिशनल टू वॉट इट इज विदिन द सिट्युएशन विच कम आउट ऑफ द वॉर. तुमचें मत बीन आसा let it come in the house. Let it be deliberated. What is the house issue? जो हावजान डेलिब्रेट जावपाचो आसा योग्य आमचो मंत्री आसा तांचे इश्यूज आसा. Let them take up the issues. Let them debate the issues. Let it something will come out. How will out of the house, which is not pertaining to me as a department. I am the part of the same government. But we have a cabinet minister who will reply to these issues. जे इश्यूज आज येतले ते हावजाच्या भायर उलोवप योग्य न्ही. जस्टीस वर्धन रेल्वेन तुमकां श्याम माय उलय.